सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटीन कितें भाशेन आयज सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणांचो आमी उगडास करता पुर्गतुरीन आसलेल्या आत्म्याचो उगडास करता मागुया सगळीं आमचीं घरचीं जीं सोंपून गेल्यात आमचे पुर्वज जे सोंपून गेल्यात तांकां सगळ्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आयज सायबिणीची भेट आमच्या ह्या घोराब्यांनी जाता दाबोली इजाबेल कुल्लासो होली क्रॉस जुवेन्सियो फेर्नांडीस देवस्वाग्रांत सांतानवाज रेजिना मुंदी नमिशा पिंटो आल्त चिकाली फाउस्ता अल्मेदा आल्त दाबोली जोझफ मोझस ह्या घोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या फामिली पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आमचे दोतोनी प्रमाणे आमची पवित्र सभा 3 भागांनी वांटलोली आसा जोयतीवंत पवित्र सभा व सांता भक्तांची सभा जाचो आमी कालच्या दिसाक उगडास केला दुसरे स्वातेर कोश्टवतोली पवित्र सभा व पुर्गोटोरींत आसलोली सभा जाचो आयज आमी उगडास करता आनी निमाणे स्वातेर यात्रेकार पवित्र सभा जंय आमी सगळीं संवसारांत जिवन सर्गीचे वाटेर आसा आयज आमी दुसरे पवित्र सभेचो व आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीचो उगडास करतना आमच्या सेवा धर्माचो विशय मेलो तो भायर आयलो जेजून एकाच उतरान लाजाराक फोंडांतलो भायर येवंक फर्मावन आपूण मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो दोनी म्हूण दाखयलें तर आमी आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवंक तयार जावंक तशेंच आमच्या समेस्त मेल्ल्या भावा भयणीक स्वर्ग फावो कर म्हूण खतखतान ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया सगळ्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो आयज आमी उगडास करता आसतना तांचे पासत मागता आसतना भाव भयणीनो आतां सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां कशे भाशेन पवित्र सभा आमकां शिकयता 3 पवित्र सभा व 3 भाग भक्तांचो एकतार ह्यो आमचो भावार्थाचो गूट पूण जायते पावटी आमी हो आमचो भावार्थाचो गूट बरे भाशेन जिवंक ना जायते पावटी आमी घोडे आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावार्थ्यांक ओकमान केला जायते पावटी तांच्या नांवान आमी वायट केलां जायते पावटी आमी पवित्र सभा जी यात्रेकार आसा ह्या संवसारांत चलता आमकां दिल्लें मिसांव आमी फाटीं उडयलां असल्या सगळें आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया स्वर्ग
आमच्या जिविताचो मुखी आनी आवंडो म्हणल्यार स्वर्ग जोडून घेवं. जायते पावटी स्वर्ग नासलेल्या परीन जिवन आमच्या क्रिस्ती जिविताचो मुख्य हेतू आमी विसरल्या आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर पुर्गातोर दर दिसाक मेल्ल्या पासत मागूंक आमकां आमची दोतोन शिकयता. पूण आमी फकत आयच्या दिसा आनी तांच्या मरणाच्या दिसा तांचो उगडास करून तांचे पासत मागलां. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर एमकोण. आयज संवसार आमच्या पातकां वरवीं जिवें एमकोण जायत वेता. आमी जायते पावटी एमकोणान पावतल्यो कोरन्यो आदारून आमचें जिवीत देंवचाराच्या ताब्यान केलां. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर निसोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. अमोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या बाबार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशें आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवसो ओदीक थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणात जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. माकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. जुदान इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान जोण एकल्या कोयद्याची खोडची पोटी काडूंक लायली आनी 2000 रुपयाचे नाणें जमा करून पातकाचे फारीकपणा खातीर एक योत भेटोवंक ते जेरुजाल्याक पाठोवन दिले. पुनर्जीवनपण आसा म्हूण मनान दवरून ताणें ही बरी आनी श्रेश्ठ कोरणी केली. कित्याक लढायेन पडलोले नव्यान जिवन जातले म्हूण तो सोत मानून घेनासलो जाल्यार मेल्ल्या खातीर प्रार्थना करप म्हणल्यार अनुपयोगी वस्त आनी पिशापण जातें. भोक्तीपणान मेलोल्यांक एक उत्तम मजुरी दवरलोली आसा म्हूण तो समजतालो. ही एक भोक्तीची आनी दयाल चिंतना. देखून मेल्ल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें ताचे पासत फारीकपणाचो योत भेटूंक लायलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. पोतून म्हणुया. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोण पेटना. ताचे कालीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांत फावो ते मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भोक्ती करतल्यांची दया दवरता. आमकां कित्याचीच रोचल्यांत तें तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूल माती म्हूण ताका उगडास आसा. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. मनशाचे दीस तोणा सारके. शेतांतले फुलां वरी तो फुलता. वारें आयल्या आनी तो बाबडो उबोन गेलो. जसो आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा.
पूण आपली भोक्ती करतले तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता. सासना तावन सासना आनी ताचो करार सांबाळटल्या तांय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्या तांय ताची दया मोया पिडकेचे पिडकेंत. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सुम्या पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सुम्या पासत मरतांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सुम्याचीं. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सुमी जावचे खातीर. आमी तर सगलीं क्रिस्ताचे न्यायसोना मुखार उबीं रावतल्यांव. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, सोरेस्पोर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगलीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटोच आमच्या भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतोरें. उद्गार सगलीं उबीं रावया. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यार जिवो आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आसलो थंय पावतोच ताका पळोवन मारिया लाजाराची भयण ताच्या पांयां पडली. तिणें म्हणलें, सायबा, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मारिया आनी तिची सांगाती आयलोलो तो जुदेव लोक रडटालीं तें पळोवन जेजू भोव खोंतीभरीत जावन आपुणूय सगलोच थरथरलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? ताणें ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळय. जेजू रडलो. देखून जुदेवांनी म्हणलें, पळयात हो ताचो कितलो मोग करी. पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणलें, ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उगडले तर ताच्यान ताका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान खोंतीचो उस्कार सोडून जेजू समाधीशी पावलो. ती एक धोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मेल्ल्याचे भयणीन मारतान ताका म्हणलें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास धरशी जाल्यार देवाची मोहिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटूच तांणी फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावून जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठयता. म्हजें सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणा आसलो. पूण हांगा आसलोल्या पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सत मानचे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणटोच
ताणें व्हडल्या ताड्यान म्हणलें, लाजार भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुरलोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचून दी. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे समेस्त मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास. कोण ही मेल्लीं? हो भयणीनो, ही मेल्लीं म्हणटा ती हांगाच आमचे बराबर जिवी आसलीं ती. काल जिवी आसलीं, आयज ती जिवी नात, ती मरोन गेल्या. फाल्यां आमी मरतल्या, सगळीं आमी मरतल्या. पूण जावं जिवी आसतना जावं मेल्या उपरांत आमचे मदें हो एक एकचार आसा, एक एकवट आसा. आनी ताचे विशीं पवित्र सभा केरीत भाशेन हे 2 दीस ही समरमणी करता. म्हणजे कालच्या दिसाक आमी जैतिवंत पवित्र सभेचो उगडास केलो आनी तांचे पासत देवाक आर्गां दिलीं आनी तांणी आमचे पासत मागचे पासत आमी मागणी केली. आयच्या दिसा आमची सोंपून गेल्लीं भाव भयणां ती एक दुसरो भाग. घोडये जांकां पवित्र तांकां आजून पासून स्वर्ग फावो जावंक ना अशें आमी म्हणटा. जाल्यार पुर्गातोर म्हणटा तो एक असलो जागो कसो जंय मरून गेल्या उपरांत आजून स्वर्ग फावो जावंक ना, शुद्धी आमची जाता. तर ही शुद्धीच्या वेळार आयचें ही वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कसले दीस ओ कितें, कसली ही एक स्टेट, कसली गोत. जेजून लाजाराक म्हणलें भायर सर आनी लाजार भायर सरलो. आनी भायर सरल्या उपरांत जेजून लोकांक सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचून दी. आनी पवित्र पुस्तक भाग्योन जुआंव आमकां ताचें वर्णन करता कशे भाशेन ताच्या हात पांय सगळे फाळयांनी गुठलायलोले आसलोले, बांदलोले आसले. ताच्या तोंडार रुमाल गुठलायलोलो आसलो. तें सगळें सोडपाक जाय आनी ताच्यान खूद तो भायर सरलो तरी ताच्यान तें सोडूंक जायनासलें. देखून दुसऱ्यांनी तें करूंक जाय आसलें. आनी दुसरीं जीं आसलीं तांणी ताका दुबाव विरीत ताच्यो फाळयो सोडल्यो, ताचो तो रुमाल काडलो आनी लाजार परतून गेलो. जाल्यार हीं आमची सोंपून गेल्लीं भाव भयणां असलीच कसली गुतीन आसात. तांच्यांनी आपणा पासत आतां कांयच करपाक जायना. जीं कोण स्वर्गार आसात, जैतिवंत पवित्र सभा आसा, तांकां आमच्या मागण्यांची गरज ना, ती स्वर्गार पावलीं. पूण तीं आमचे पासत मागतात. जीं कोण जिवी आसात, वाटसूर पवित्र सभा आसा, तांचे पासत मागतात. जीं कोण पुर्गतोरीन आसात, कोश्टवतली पवित्र सभा, तांचे पासत मागतात. आमी जीं कोण स्वर्गार आसात तांचे पासत देवाक आर्गां दिता. केन्नाय तांचो उपकार मागता, तांची विणवणी आमचे पासत मागता. आमच्या पुर्वजांचो जायते पावटी आमी उगडास करून तांचे लागीं मागता, आमचे पासत मागात. आनी जीं पुर्गतोरीन आसात तांच्यांनी जेन्ना कांयच करूंक जायना आतां आपणा पासत, आमी आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस जे आसात तांचे वरवीं तांची शुद्धी जावंक आनी तांकां स्वर्ग फावो जावंक आमी मागता. जावं आमी मिसां भेटयता, आमी सॅक्रिफीस करता, आमी कोणाक जेवण दिता, आमच्यो बऱ्यो करण्यो दुसऱ्या पासत करता आनी आमच्या मेल्ल्यांच्या नांवान जेन्ना आमी बरें करता. भाव भयणीनो, आमी हीच करणी करता. हें एक मागणें आनी बऱ्यो करण्यो आमच्या मेल्ल्या पासत. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता माकाबेवसाच्या पुस्तकांतलें मेल्ल्या खातीर मागणें करप गरजेचें हें आमकां तो दाखयता. जुदास माकाबेवस आनी ताचे सांगाती जे झुजान गेल्ले, झूज जिखलोले आनी जिखून परतून येता आसतना तांणी ही मोडी पडयली. आनी ह्या पासत ही करणी, हे जे झुजान बली पडलोले, मेल्ले, तांचे सवें ही बरी करणी करचे पासत तांकां पुरूंक तांणी भार घेतलो. आनी असल्या वेळार इतली जाण मरोन पडलेले ह्या झुजान तांचोय ताका हुस्को जालो. देखून ताणें दुडू एकठांयले आनी ते दुडू एकठांवून ताणें जेरुसाल्याक धाडले ह्या मेल्ल्या पासत मागणें ओ योद्न भेटोवचे पासत. भाव भयणीनो, फारीकपणाचो योद्न ह्या मेल्ल्या पासत जो जुदास माकाबेवसान भेटयल्लो
तो आज पासून चालू आसा. आयज आमी मरणाची मिसां भेटयता, म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस, 2 वर्सांचे मीस, 3 वर्सांचे मीस. 3 वर्सांचे मीस जाल्या उपरांत स्वर्गार गेलीं काय? वो 1 म्हयन्याचे मीस जालें त्या दिसाक स्वर्गार वचूंक ना काय? प्रश्न जायते भाशेचे आसात, पूण भाव भयणीनो ह्या प्रश्नान आमी भितर सरची न्हू. पूण आयच्या दिसाक खरीच भाशेन आमकां पवित्र सभा उलो मारता हो एकचार आमी समोरंबूंक कालच्या दिसाक, आयच्या दिसाक आनी दुबाविरे सगल्या दिसांनी. पूण हे खेरीत दीस आमी उगडास करूंक ना जाल्यार आख्खें वरसभर आमी घोडे उगडास करिना. आख्खें वरसभर घोडे आमी येवन आमचे मेल्ल्यांचे फोंड निवळ करिना. फकत म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस, दुसऱ्या वर्साचे मीस आनी तिसऱ्या वर्साचे मीस आसा तेन्ना आमी तांचे फोंड येवन घोडे नेटयता, निवळ करता. उरलेल्या दिसांनी कितें? जायते जाणांचें म्हणणें हेंय बीन आमी सदांच करूंक जाय, फकत ह्या दिसांनी कित्याक करपाक जाय? हें जें आतां आमी डेकोरेशन करता, लायटी घालता, 1 दिसाचो शो मारता, तें बंद करूंक जाय पवित्र सभेन. तुमी कितें म्हणटात? थोड्या जाणांचें म्हणणें आसा 1 दिसाचो शो आनी मागीर 1 दिसाक 9 वरांचेर आमचे सिमतेर बंद जाता. त्या पयलीं बेगीन बेगीन येवन सगळें निवळ करतात, फुलां घालतात, डेकोरेशन 1 दिसाची बंद करपाक जाय म्हणटात थोडे. भाव भयणीनो, हांवें म्हजेंय मत सांगलें. आख्खें वरस करिनात ते करिनात, पूण हो 1 दीस दवरला त्या दिसाक तरी येवन हे आमच्या मेल्ल्या पासत एक करणी करतात, बंद करची न्हू तांकां, करूं दी तांकां 1 दीस तरी. पूण जीं कोण खरें जेन्युइनली आपल्या मेल्ल्यांचो मोग करतात तीं आनिकूय येतलीं. तांकां दीस दिवचो गरज ना. 1 तारखेर यो, 2 तारखेर यो, वो ह्या सुमानान यो हें सांगपाची गरज ना. पूण आमचे मदलीं थोडीं जाण आमी अनुपकारी. आमकां फकत थोड्या वेळार तांचो उगडास येता. वो थोडीं जाण आमी भिवकुरी. आमकां राती सपनान दिसती पडत, वो आमकां आनी खंय दिसती पडत, ती आमचेर रागार जायत, असल्या मनान थोडीं जाणां तांच्या फंडाशी पावता. पूण कारण कितेंय जावं, हो 1 दीस जो आख्खे पवित्र सभेक दवरला तेन्ना ह्या आमच्या मेल्ल्या पासत आमी मागूंक गरज. आनी न्हय तांच्या नांवान आमी दुसऱ्यांक भियोवपाक वो ती आमकां वायट करतली म्हूण ह्या मनान न्हू. 2 दीस फाटीं गोंयकार एक पावल एकचाराचें म्हूण लोहिया मैदान हांगासर ही बसका बसली. जायतो लोक आयलो आनी जायते जाण उलोवपाक लागले. हांवूय गेल्लो हे बसकेक, बसलोलो. म्हजे कुशीक बसलोल्यान म्हणलें, जेन्ना हे उलोवपी एक एकलो उलयतालो आनी आमच्या पुर्वजांनी आमकां जें दायज तयार करून दवरलेलें आसा, आयज आमी कशे भाशेन तें ओगडायलां आनी भोव करून आयचें प्रशासन, आयचो सरकार कशे भाशेन ताची वाट लायत आसा, हें एक एकलो एक स्पिकर जेन्ना उलयतालो म्हजे कुशीक बसलेल्यान म्हणलें, हेंकां सगल्यांक जे आमचे मरून गेल्यात पुर्वज ते दिसती पडपाक जाय, तांच्या सपनान येवपाक जाय आनी तांकां भिवपाक जाय, तेन्नाच ते सुदरतले. कित्याक असलीं भाशणां, असले प्रोटेस्ट जो आयचो सरकार आसा तांकां पडलेलेंच ना. दे डोंट केअर. पूण हे मेल्ले आसात ते आमचे जरी तर येवन तांकां भिवयले जाल्यार ते भियेतले. तेन्ना ते ही आशेच्यो वस्तू करतात, नाका जाल्ल्यो वस्तू करतात आनी आमचें गोंय पिड्ड्यार करतात, तें बंद करतले. भाव भयणीनो, आमची मेल्लीं आसात तीं भिवपाक न्हय. आनी ह्याच पासत हांवें ताका म्हणलें, मेल्यात तांकां बाबड्यांक सुसेग आसूं दी रे. तांकां सुसेगाद खंयच्याय जाग्यार ते आसात, जावं स्वर्गार आसात, पुर्गतुरींत आसात, तांकां सुसेग आसूं दी. पूण ह्यो सगल्यो वस्तू जाग्यार घालपाक तुका आनी म्हाका आजून पासून जिवो दवरलेलो आसा. आमच्यान कितें जाता तें करया. हो भयणीनो, एक पावल एकचाराचें पवित्र सभा हो जो आयज एकचाराचो ह्या कालच्या दिसाक, आयच्या दिसाक आनी सदांच जे आमचे मदें एकचार आसा. जैतिवंत पवित्र सभा ही जियेतली पवित्र सभा, पळयणारी पवित्र सभा आनी कश्टवतली पवित्र सभा. आमचे मदें जो एकचार आसा तातूंतल्यान आयज कितेंय करूंक जाता जाल्यार आमच्यांनी, जी आमी जिवीं आसात तांणी. आयज जिवी रावून आमी मेल्लीं आसात तांकां ओडून हाडपाक गरज ना आनी हाडूंकूय फावना. आयज मेल्लीं आसात तांकां आमी सतावपाक जायना. ह्या पासत ज्यो आमच्यो चाल रिती आसात, थोड्यो चाल रिती आदीं आनीक जायत्यो आसल्यो आमच्या गोंयकारां मदें, जायत्यो आमी सोडून दिल्ल्यो आसात. आतां आमी करनात ते भाशेन. आदल्या दिसाक एकामेकाक भिवपाक भोंवतालीं. हांव पासून भुरगो आसतना आमच्या शेजाऱ्यांगेर वचून आमी तांचे वाद सोडून हाडटाले. ओ
चुट्टां जीं आसात तांची मोल्लां केल्लीं व्हरून तांच्या दाराचेर दवरताले. सकाळीं दार उगडटा तेन्ना जेन्ना ती मोल्लां सर्र करून देंवतालीं, तीं भियेतालीं, आमकां बरें दिसतालें. मेल्ल्याच्या नांवान आमी तांकां भिवयलीं. पूण मागीर दोतोन शिकून आनी आतां पवित्र सभेन जायतेंचे सुदारप आयलां. तातूंतल्यान ह्यो सगल्यो वस्तू आमी आयज सोडलेल्यो आसात. म्हाका दिसना तुमी काल कोणाचें कितें चोरलां बीन, काल कोणाचे वाज बी चोरून हाडल्यात, केळीचे घेडाय बीन चोरल्यात. आदीं करताले आमी जायतीं असल्यो वस्तू, आतां करनात. कित्याक आमचें मन उजवाडलां. तर हें आमचें मन उजवाडलेलें आसतना भाव भयणीनो, आमच्या पुर्वजांनी ज्यो बऱ्यो वस्तू केल्ल्यो आसात त्यो सांबाळया. आमचीं सोंपून गेल्लीं भाव भयणां आसात, थोडीं वसोक्त आमचे भाशेन, तांकां घडये स्वर्ग फावो जावचो ना. आनी थोडे फावटी आमी जाणा, हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, ही म्हजी घरचीं स्वर्गाक फावो न्हय आसलें जिवीत जियेल्यान. तसल्या पासत खेरीत भाशेन आमचे हे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस आनी आमची मागणी तांचे पासत आमी भेटोवया. तर आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन पवित्र सभा आमकां इंडुलजन्स फावो करता. इंडुलजन्स म्हणटा ती एक खेरीत कृपा जी आमच्या मरणा उपरांत आमचे पासत आमकां स्वर्ग फावो जावचे पासत वापरतली. आमचेच पासत म्हणल्यार जीं कोण सोंपून गेल्यात तांचे पासत आमी जेन्ना मागता, आमी सिमितेरीन ह्या आख्ख्या सुमानान जेन्ना वेता, थंयसर रावन एक मागणें करता. एक आमचे बापा एक सोत मानता म्हणटा, आमकां हें इंडुलजन्स फावो जाता. आमी सिमितेरीन वचून पाप साहेबाच्या इंतेसांवा पासत मागता, आमकां इंडुलजन्स फावो जाता. तर ह्यो थोड्योश्यो वस्तू ज्यो आमकां दवरलेल्यो आसात पवित्र सभेन, ताका पे करपाक नाका, पयशे दिवपाक गरज ना. फकत आमचे मागणे, आमचे सॅक्रिफीस जे भेटयता तातूंतल्यान बरेपण आमी जोडूंक वावरुया. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जोण एकलो आमी आमची सोंपून गेल्लीं पुर्वजां आसा तांचो उगडास करून, तांणी बरें केल्लें आसा ताचो उगडास करुया. तांणी आमकां दवरलेलें दायज सांबाळया आनी जें कितें आमी वायट करता, चुकीचें तें बंद करून बरें आसा तें करूंक मुखार सरया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. म्हज्या बापाच्या घरांत रावंक पुस्कोळ सुवातो आसात. आमच्या धोर्मीक वडिलांनी आपल्या बऱ्या जिवितांतल्यान सर्गीची वाट आपणावन आपले पोरजेक सर्गीची वाट दाखोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच आयज आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीचो उगडास कोत्ताना देवान तांकां तांच्या पातकाच्या फारीकपणांतली मेकळी करून तांकां सर्गीची सवस्काय फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. पुर्गतोरींत आसलोल्यांक सगल्यांक देवान आपली काकलुटीन वेंगेंत घेवन सर्गीचें सूख आनी कुशालकाय फावो करूंक तांचे पासत बाबा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. तुमी तशींच तयार रावात. आमी ह्या संवसारांत आसतना दुस्मानाच्या फासांतलीं पयस रावून सर्गीच्या पावलांनी चलूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका.
ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया बो करून आमची घरचीं जीं सोंपून गेल्लीं आसात तांचो उगडास करून तांचे पासून मागुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेना आयकून घे आनी हो भक्तांचो एकठार आमी समोर रमतना आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बरें जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गायन घेऊया C7 पेज नंबर 31. C7. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या आणि आमच्या पोटी शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. बो कोनवाळ्या बापा, आमचे पासत जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपलें अवगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी तुका भक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ताच्या वैभवान दोयेन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा, तरी तुजे कोनवाडायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घांसाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार मल्ल्याच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुमया
Jesu ani Ourokata ani ek kalsite mieta Title pauli tuoi bovan Jesús ami tuझे मरण पुरगोटला सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची तांकां आनी तांचे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर ह्या वेळार करीत भाशेन आमच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या घरच्यां पासत आनी आमच्या वळखीच्या पासत आनी जांकां आमी वळखना तांचोय उगडास करून तांचे पासत मागुया आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या जिव्या मनशांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुझे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोमयाची मागीर पावलो न्हयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां उगडास केला तर आमी सगळीं सोमयाची एकचारान एकवटान बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Purgesur Nazoraita Kaisnaka Unena Sana Purgesur Nazoraita Kaisnaka Unena Sana Sifar tuji zorona Tui mama visukunikai Tonuka surita voidai Tonuka surita voidai Purgesur Nazoraita Kaisnaka Purgesur
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचो संस्कार आमी आतां समोरमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सिमितेरीन मीस जातलें 8 वाजता आनी त्या उपरांत 9 वाजता तिसरें मीस इगोर्जेन जातलें. आयच्या दिसाक 3 पावटी कुमन्यांव घेवपाक जाता. प्रश्न येयला, जीं कोण तिनूय मिसांनी भाग घेतात, आख्ख्या मिसाक अद्दे न्हू, तिनूय मिसांनी भाग घेतला जाल्यार ज्या मिसान तूं भाग घेता तातूंत तुज्यान कुमन्यांव घेवपाक जाता. आदल्या मिसाक कुमन्यांव घेतला जाल्यार पासून, पूण आख्ख्या मिसाक हाजीर आसपाक गरज. तर आयच्या दिसाक ही मिसाची भेट आमी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणां पासत भेटयता आसतना आमी जाता ते भाशेन आमची सगळी मांडावळ सांबाळुया. आनीक जशें सांगलां, ह्या आख्या सुमानान आमी जितले पावटी सिमितेरीन एक भेट करता, सिमितेरीन मागणें करता, एक आमच्या बापा एक सोत मानता म्हणटा, तेन्ना आमकां इंडुलजन्स प्लॅनार फावो जाता. तर आमी ह्या दिसांनी सिमितेर उक्ती दवरतल्या. सांजेर पासून आमची आमोरेची गांठ जावं पासून तुमी येवन सिमितेरीन भेट दिवची. साकिस्तांवांनी आतांच सांगलां, हांवें 8 म्हणलां, हूंय मातशें मिस्टेक जाल्या. 7 वरांचेर आतां नॅक्स्ट मीस जें आसा 7 वाजता तें सिमितेरीन जातलें आनी 8 वाजता मागीर तिसरें मीस इगोर्जेन जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया V12 पेज नंबर 258 V12. No संसार वैकुंठनोवे दोळ्या मुखारावे देखले देवा विराड मनशामोदे बापाचे घर भुरग्या सोवे दोगो संसार वैकुंठनोवे दोळ्या मुखारावे देखले देवा विराड मनशामोदे बापाचे घर भुरग्या सोवे तिसुरावी ताची वर्सा आमचो देव तो सेवा दे आमचे नाव देव आमचे मोरे